मंगळारा समाज वावुरपी वॉरन आलेमांव हांणी भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा बाणावलेच्या उमिया मर्कादो सुवातेची पळोवणी केली। ह्या वेळार कंत्राटदारान बेकायदेशीरपणान लँड फिलिंग केल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला। हे विशीं पंचायतीक लेगीत विश्वासात घेतिल्ली ना। भौशीक बांदकाम खात्यान ही माती बेगोबेग काडपाचें आश्वासन दिल्ल्याचें समाज वावुरपी वॉरन आलेमांवाचें म्हणणें। PWD इंजिनियर AE आनी JE आनी आमगे गौरीशा देखून आपयला हिंगा कित्याक हिंगा ऑलरेडी तेमी लँड फिलिंग केला डिपार्टमेंटान। आज सकाळी हांव पणजे आसतना आमगेलो एकलो बाणाले गांवचो सोशल एक्टिविस्ट बाब सांतान परेरा आमगे बाणाले भावान हो व्हिडिओ काडलो आनी तेजी हांवें देखून चोयल तो व्हिडिओ आनी तो व्हिडिओ चोयल जाल्यार कळटा की तेमी हिंगा फूल लँड फिलिंग केला। तो आता तेमी PWDन म्हाका अश्युरन्स दिला की तो काडले म्हूण ते माती आनी ती काडपा जाय, लँड फिलिंग करूं जायना अशें करून। आनी हांवें तेमकां रिक्वेस्ट केला की तें काम तुमी कोताय ते पंचायती कॉन्फिडन्साक घेय, पंचायता तुम कॉन्फिडन्साक घेयनाय हें काम चालू। दिस इज नॉट गुड। यू हॅव टू टेक द रिप्रेझेंटिंग बॉडी। पंचायती बॉयकॉट कितून करूं जाता? बॉयकॉट करूं जायना पंचायती। टेक द पंचायतीन तूं कॉन्फिडन्स आनी कराय। तेमी म्हाका अश्युरन्स दिला ते कालवट देखून आनी ते कितें रॉंग बांदिल ते देखून तेमी म्हाका सांगिला की ते पंचायतीक मेळटले, पंचायती दाखयतले प्लॅन की ते कितें करूं सोदताय ते कालवटाचे। आनी ते सगळे रॉड आहाय ते वयर ते कालवटा वयर ते हाल्या सकाळी ते रॉड देखून कातूतले कोणा एक्सिडेंट जाले आनी ते कोणागे पोटा गेल्या मोन येतलो मनीस। सो ते रॉड देखून हाल काटले ते थिंग वयर आहा ते आनी हे माती काटले ते कोण मागीर काम चालू करतले ते।